न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक हांव रश्मी नरसे जोसलकार येवकार दिता। गोंय जरी ल्हान आसलें तरी गोंयचे जो ग्रामीण भाग आसा, जो गांवगिरो वाठार आसा तो सुदारला काय ना, शहर खरेंच विकसीत जाला काय ना, जो आनीक सगळे ग्रामपंचायतीन जे कारभार चलतात ते तुमच्या लक्षान येयला। ग्रामसभा तुमकां कितें घडटा ती खबर आहा। नगरपालिकेत खंयचो विशय गाजलो, जावं गोंयाची खरीच उदरगत जाता काय ना, गोंय स्वयंपूर्ण जाता, हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरां तुमकां आमचे रिपोर्ट्स दितात। अशेंच कांय वेचीक खबऱ्यो तुमच्या मुखार आयज आमी घेवन येयला। हांव वयता सद्या पयलीं आमच्या न्यूज डेस्क इंचार्जा कडेन सुशांता कडेन आयज जाणून घेवया आयची व्हडली बातमी। आयची म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार तुमकां खबर आसतली की फाटल्या दिसांनी म्हणजे खूब तेंप तसो जालो, काँग्रेसीचो एकलोट म्हणजे 8 आमदार भाजपान येयल्ले आनी आतां माविन गुदिन्होच्या कोंतान जे वास्कोचे कांय काँग्रेस लिडर आहात ते भाजपाच्या संपर्कात आसात। म्हटल्यार आपल्या संपर्कात आशिल्ल्याचो दावो माविन गुदिन्होन केला। सगळ्यांकच घेवचे ना, तातूंत स्क्रुटनी करतले, कित्याक कांय जाणांक घेतले जाल्यार ते म्हणटात भाजपा भितरच कोफुसांव जाता, सो सगळ्यांकूच घेवचे ना, कांय जाणांक घेतले आनी स्क्रुटनी करून छाननी करून तातूंतल्या कांय जाणांक घेतले। एकल्याक घेतला तो म्हणजे संकल्प आमोणकार, सो तेका एकल्याक घेवन आमी सद्याक समाधानी आसात। बाकीचे येवपाच्या मार्गार आसात, तातूंतल्या थोड्या वेंचीक जाणांक घेतले। भाजपाच्या थळावे लिडर आसात, सेंट्रल लिडर आसात, हांच्या वांगडा चर्चा करून तांची सहमती घेवन तांकां भाजपात भितर घेतले, असो दावो माविन गुदिन्होन केला। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार बस स्पोट जशे आतां रेल्वे टर्मिनल जे व्हडले टर्मिनल जावपाक लागले, तशेंच बस स्पोट जातले गोंयान 4 जाग्यांचेर। राजधानी पणजे, मडगांव, वास्को आनी म्हापशें अशे 4 जाग्यांचेर बस स्पोट जातले खंय, हे विशीं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी कडेन चर्चा जाल्या। नितीन गडकरीन हे बस स्पोट बांदपाचें आश्वासन दिलां। सद्याक पयल्या पावण्याचेर 4 बस पोर्ट बांदपाचेर सहमती जाल्या आनी हे बस स्पोट जातकूच प्रवाशांक बरी सुविधा आनी फॅसिलिटी मेळटली खंय। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनान। येस सुशांत, गोंयचे राजकारण सदीच शेकी उरला, हलत रावता। गोंयान केन्ना राजकारणान कितें जायत, खंयचो बॉम्ब स्फोट केन्ना जायत राजकारणांतलो ते केन्ना कळपाक मार्ग ना। आमी या नेक्स्ट समिता कडेन। समिता, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? हालींसराक तुमी जाणाच आसतले अपघाताचे सत्र दिसान दीस वाडत आसा आनी पेडणे पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर एक अपघात घडला, जंय एका ट्रकान डिवायडराक नेटान धपको दिला आनी ही घडणूक घडल्या चड करून कारण सुचोवणी तक्ते ना आनी लायट ना, हाका लागून हो अपघात घडला आनी सुदैवान हातून कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना। पुणून थळाव्या पेडणेकारांची अशी मागणी आसा की सरकारान हाची दखल घेवची आनी थंय सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो, जेणे करून अपघात कमी जातले। ही बातमी तुमकां आमच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली। समितान आमकां एक अपघाताची बातमी सांगलेली आसा। एक्सिडेंट जरी मायनर असलो तरी अपघातांचे सत्र चालूच आसा। नवे वर्स लागीं पावता, अपघात कंटिन्यू जायत आसा, टुरिस्टांची संख्या वाडल्या। सो हेतून जे कंत्राटदार आसता, जो रस्तो करता, तो कंत्राटदार सगळे जे बारीक बारीक जी कामां हातान घेवपाक जाय ती घेता काय ना, म्हणजे तक्ते लावप आसप जावं दिशा फलक आसप, हे सांगप जाता काय ना, हो खरोच प्रश्नचिन्ह आसा। आनी सरकार अशा कंत्राटदारांक कंत्राट दिता तरी कितें, असो सदीच थळाव्यांचो प्रश्न आसता। कंत्राटदारांचेर कारवायूय जावपाक जाय अशें आमकांय दिसता। आमी या नेक्स्ट संजना कडेन। संजना, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? गोंय मुक्ती दिसा म्हळ्यार 19 डिसेंबराक सगळ्या गोंयकारां खातीर राजभवनार वचपाक परवानगी दिल्या। एका दिसा खातीर सकाळीं 9 ते दनपारां 1 वरां मेरेन तांकां वचूंक मेळटलें आनी राजभवनान भितर जे कितें विंटेज आसा जावं ते बॉटनिकल गार्डन आसा ते बीन पळोवपाक मेळटलें आनी परवानगी आशिल्ले अशे जागे पळोवपाक मेळटले। तर कोणाक इत्सूक आसा तांच्यांनी 18 तारखेर सांजेच्या 6 वरां मेरेन मेन गेटीचेर वचून आपलें नांव नोंदयचें
आनी नांव नोंदयतकून 19 डिसेंबराक वयच्या टायमार आधार कार्ड आनी फोटो ID घेवन वचपाचें. थँक्यू संजना. संजनान जी बातमी दिल्या राजभवनाची, तुम्ही आम्ही सदीच आयकला की जेन्ना जेन्ना सोपूतविधी जाता, अमूक एक आमदार जावं अमूक एक जो मनीस आसा तो राजकारणान हेणे प्रवेश केलो तेणे प्रवेश केलो तो असो गेलो, त्याची राजभवनार सोपूतविधी जाली. राजभवन नक्की दिसता कितें? राजभवन कितली इतिहासीक वास्तू गोंयच्या राजकारणान जावं प्रत्येक राज्याच्या त्या त्या राजभवन कितले म्हत्वाचे आसता. सो हे राजकारण जेन्ना तुम्ही समजून घेतात तेन्ना तुम्ही राजभवनूय समजून घेवपाक जाय, कारण तरणाट्या पिळगेन राजभवन म्हणजे कितें, थंय कितें जाता, राजकारण कशें चलता आनी थंय कसले कसले कितें घडटा हें सगळें जाणून घेवपाक तुमकां 19 डिसेंबराक राजभवन उक्तें आसा. तुमी मुजरत वयचें, पळोवचें राजभवन कशें आसता आनी थंयचो एकंदर व्यवहार. आमी नेक्स्ट या उत्तेजा कडेन. उत्तेजा, तूं आयज खंयची बातमी केल्या? आयची बातमी म्हटल्यार सारमानस फेरी धक्को आसा जाणा थंय आयज प्रेमेन शेटान थंय वचून पळोवणी केली आनी थंय फाटल्या दिसांनी एक अशी अपघाताची घडणूक घडली. तातूंत एक कार फेरयेपणां गेली, फेरी धक्क्यापणां आनी फेरयेपणां गेली आनी ताका एक ते ड्रायव्हर आसलो त्या ड्रायव्हराक थंय मरण आयलें. आयज प्रेमेन शेटान थंय वचून पळोवणी केली आनी तांणी सारमानस ते आमोणा मेरेन रस्तो आसा न्हू तो बांदपाचो त्यांनी निर्णय घेतला की ह्या विशयी जो प्रस्ताव आसा न्हू तो सरकारा कडेन बेगिनात मांडटलो आनी सारमानस ते आमोणा मेरेन ह्यो आतां रस्तो जातलो, ताका लागून थंयच्या लोकांक बरी एक साधन सुविधा जातली. ही तुमकां बातमी आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. फेरी बोटीन गाडी भितर काडटाना बरेचशे गाडयो पडपाची घडणुक्यो तश्यो पळोवंक गेल्यार खूपच कॉमन आसा. आतां त्यो परत घडपाक लागल्या, मदीं थांबलेल्यो. सो हो रिपोर्ट तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटलो. आमी नेक्स्ट या ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या, आयज तूं खंयची बातमी केल्या? आयची जी बातमी आसा म्हणजे भाटकार आनी मुणकाराचो जो इश्यू आहा तो पयलींच्यान सुरू आसा, पण आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यान एक बरी गजाल सांगला की भाटकाराची जी लोकांची जागा आहा पळय म्हणजे 300 स्क्वेअर मिटर मेरेन जी भाटकाराच्या हितून जागा आहा पळय ती तेंच्या नांवार जातली. कळ्ळें? पयलीं कशें आसता की घर नांवार आसता पण जागो नांवार नासता. सो हे लोकांक हेजे कळना म्हणटात. सो त्या लागून जी नांवां जागा येता तेजेर तेणें कांय पॉयंट सांगला की उदकाचें बील नाल्यार नळाचें बील नाल्यार जो जागो आहा पळय तो 1970 तेन्ना घेतिल्लो आसपाक जाय जाल्यारूच तेंचें हें नांव जाली. जी फूल बातमी आहा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. थँक्यू ऐश्वर्या. कुळ मुणकारांचो प्रश्न, घरांचेर लटकती तलवार, हे सद्दी विशय आमी वाचता. तुम्ही म्हणजे आमच्या गोंयान अशी बरीचशी घरां आसात. निमणो सरकार ह्या सगळ्याचेर तोडगो काडपाचो ही निश्चितच खरीच बरी खबर आसा. खुबच्या जनरेशनांचो फुडार ह्या घरांनी एक्चुअली आसा तसो पळोवपाक गेल्यार. आमी ह्या नेक्स्ट दिप्ती कडेन. दिप्ती, खंयची बातमी केल्या आयज तूं? रश्मी, काल न्ही सांजचे दिवचल एक गट काँग्रेसीची बसका जाली, एक म्हत्वाची बसका जाली जातून गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो ज्येष्ठ उपाध्यक्ष MK शेख तशेंच प्रदेश सरचिटणीस विजय बिके हे उपस्थित आशिल्ले. सो तांच्या म्हणण्या प्रमाण पार्टीचें जें काम आसा पळय ते फुडें व्हरून हेर जे कार्यकर्ते आसात तांकां घडोवन म्हणजे लोकसभेची वेंचणुकेची तयारी ते करतात. तशेंच आनी एक म्हत्वाची म्हळ्यार अश्विनी गांवठणकर ही जी आसा सांगेची, तिची नेमणूक IIT गोंयच्या प्रशासकीय सहाय्यक पदाचेर जाल्ली आसा आनी त्या निमतान आमचे समाज कल्याण मंत्री तशेंच थळावो आमदार हांणी तिका परबी भेटयल्ली आसा. जशें आत्तां एक संविधान अपघाताची घडणूक सांगली, ह्याच फाटभुंयेर लीव फॉर युअर सेल्फ, लीव फॉर अदर्स ही मोहीम कळंगूट पुलिसांनी काल राती राबयली. तांचे म्हणण्या प्रमाण की अपघाताचेर नियंत्रण हाडपाची सद्या गरज आसा. घरांतल्यान भायर सरतना सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाक जाय की आपल्याची कोण तरी वाट पळयता, घरा कडेन असो किंवा कामा वेल्यान. सो दुसऱ्याची जतनाय घेवची म्हणजे लीव फॉर युअर सेल्फ आनी लीव फॉर अदर्स हो जो तांचो एक मोटो आसा तो खरोच सुंदर आसा. तशेंच आनी एक म्हत्वाची म्हळ्यार UGC म्हणजे युनिवर्सिटी ग्रांट कमिशनाच्या परवानगी बगर आतां फॉरेन ज्यो पळय हायर एज्युकेशन हे आसात तांकां भारतांत खंयच्याच अभ्यासक्रमा खातीर म्हणजे अभ्यासक्रम चालीक लावपाक मेळचो ना जर तांची मान्यताय नासत जाल्यार UGCची. सो अशी अधिसुचोवणी जारी केल्ली आसा आनी देखून विद्यार्थ्यांनी सुद्दां अप्लाय करतना लक्षांत दिवचें असो सल्लो तांणी दिल्लो आसा. येस, थँक्यू रश्मी. थँक्यू दिप्ती. सो ह्यो आसल्यो एक क्वीक रावंड अप आयज कितें घडलां आनी सगळ्यो सविस्तर बातम्यो तुमकां आयज आमच्या 7च्या 7 PM बुलेटिनान म्हणजेच गोमंतक टुडेन पळोवंक मेळटल्यो. विथ दीस हांव रश्मी नर्से जोसेलकर विथ कॅमेरामॅन हर्ष नळेकर आनी नितीन गंगावणे सत सायनिंग ऑफ. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूप व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.